नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या अस्तंत बंगालाच्या दौऱ्या वेळार आयज मालदा हांगा पयल्या वंदे भारत स्लीपर रेल्वेक हरवो बावटो दाखयलो. हावडा आनी गुवाहाटी कामाख्या ह्या सुवाती मदीं ही रेल्वे धांवतली. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या दौऱ्या वेळार 3,250 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाचे प्रकल्प अस्तंत बंगालाक लोकार्पीत केले. प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार 4 अमृत भारत एक्सप्रेस रेल्वेक लेगीत हरवो बावटो दाखयलो. ह्या रेल्वे वरवीं पूर्व भारताच्या कनेक्टिव्हिटीक नवी गती मेळटली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार उक्तायलो. येरादारी, लॉजिस्टिक्स आनी व्यापाराक हाचो लाव जातलो अशेंय ते उलयले. आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है। 12 जानेवारी सावन सुरू जाल्ल्या राज्य विधिमंडळाच्या शियाळी सत्राचो समारोप काल मध्यराती उपरांत जालो. सभापती डॉ. गणेश गावकर हांणी 5 दीस जाल्ल्या कामकाजाचो नियाळ घेवन सभाघराचें कामकाज अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलें. आता या अधिवेशनाचा समारोप करतात. हे अधिवेशन 12 जानेवारी 2026 दिसा सकाळी 11:30 वरांचेर मानाधिक राज्यपालांच्या अभिभाशणान सुरुवात जाल्ली. त्याच्या उपरांत राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर मांडली. दुरुस्त्या सयत आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर 3 दीस चर्चा जाली आनी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेक समाधानकारक जापो दिल्यो. त्याच्या उपरांत दुरुस्त्यो नाकारल्यो तशेंच आभार प्रदर्शक प्रस्तावाचेर सभागृहात मतदान करून मान्य केलो. ह्या अधिवेशनाच्या वेळार प्रश्नाच्यो जापो 48 वरां पयलीं आनी विधेयकाच्यो प्रती 3 दीस आदी आमचे मेरेन पाविल्ल्यान आमी त्यो जापो संबंधीत आमदारांक योग्य वेळार ऑनलायन धाडप शक्य जालें. हेचे खातीर हांव म्हज्या विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांक आनी सरकारी खात्याक त्यांचे बरे वावराक लागून बरे समारोप जावचे पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 5 विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात सरकारान मानून घेतिल्ली वेगवेगळी विधेयकां आनी हेर कामकाजाचो नियाळ घेतलो आनी सहकार्या खातीर सगळ्यांचे उपकार आठयले. सभापती, मंत्रिमंडळातले बाकी सगळे वांगडी, विरोधी पक्षनेते, बाकीचे सगळे आमदार, या हावजाची सुरुवात आमचे मानाधिक राज्यपाल पुष्पती अशोक गजपती राजूजी हांच्या भाशणांतल्यान जाल्ली. विविध बिलां ह्या हावजात पास जाली. स्पीकर सर, खासा करून राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलयता आसतना म्हजें घर आसतलें किंवा कुशावती सारकिलो तिसरो जिल्लो आसतलो हाजेर बऱ्याच जाणांची भाशणां जाली. स्पीकर सर, आयज हाजेर उलयता आसतना आमी सप्लिमेंटरी बजेट पास केलो. त्या सप्लिमेंटरी बजेटांतल्यान गोंयचे विविध प्रोजेक्ट हे फुडें व्हरपाकूय बी आमकां हातूंतल्यान मदत जातली. स्पीकर सर, हांव पुराय आयच्या ह्या हावजात आमी पळयता की आदले मुख्यमंत्री आनी हावजातले आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक जनमत कौलाचो दीस हो हे मुखार अस्मिताय दीस म्हूण मनोवपाचो थाराव काल विधानसभा अधिवेशनात आवाजी मतदानान मानून घेतलो. दर वर्सा हो दीस वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं राज्यभरात मनयतले अशी माहिती थारावाचे समर्थन करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयची अस्मिताय जागृत रावतली आनी नव्या पिळगेक जनमत कौलाची म्हायती जावची हे खातीर हो दीस मनयतले. तेच वांगडा सरकारान गोंयच्या इतिहासा विशीं घेतिल्ल्या हेर निर्णयाची लेगीत मुख्यमंत्र्यांनी म्हायती दिली. स्पीकर सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब जुरी आल्लेमो हांच्यांनी आयज 16 जानेवारी ह्या अस्मिताय दिसात आनी अस्मिता दिसाय तेज्या प्रायवेट रेजोल्युशन हे आयला. हो योगायोग म्हणपाचो खरें म्हणजे. आनी हिस्ट्री की त्या निमित्तान त्यांनी जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलें, खरें म्हटल्यार स्पीकर सर म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता. कारण म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरान, ह्या टेन्युअरान ह्या वर्सा पासून हो दीस जो आसा पळय न्ही, हो परमनंटली अस्मिताय दीस म्हणून सरकार ह्यान फुडें कायमचे मनयतले. ओके, लास्ट इयरूय बी. आनी हो फक्त म्हणजे हांव एक सांगता, म्हणजे
हो दीस जो आसा पळय न्ही हो नेक्स्ट जनरेशनाक कळपाक जाय म्हणून खूब म्हत्वाचो आसा. पण एक गजाल स्पीकर सर खरी आसा की गोंय हे वेगळें उरपाक जाय. तेन्नाच्या कंडिशनान तेन्नाच्या बऱ्याच जाणांचे डिफरन्सीस आशिल्ले, हांव तितूर वचना, बट वेगळें उरप हे गोंयच्या राज्या खातीर हिताचें आशिल्लें तेन्ना दवरलें. ज्यांच्यांनी अस्मिताय दीस हो म्हणजे त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की गोंय वेगळें राज्य उरलें. कालांतरान तें घटक राज्य जालें म्हणटा तशें, आनी आमी हे पूर्ण राज्याचो दर्जो आमकां मेळ्ळो. गोंयची प्रतिमा विकृत करपा सारख्यो कसल्योच कार्यावळी करपाक पर्यटन खात्यान परवानगी दिवंक ना. अश्यो कांय घडणुको जाल्यात, तांच्या आड पुलिसीत कागाळ केल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल विधानसभेत दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांचे सयत हेर विरोधी आमदारांनी मांडिल्ल्या लक्षवेधी सूचनेक मंत्री जाप दिताले. गोंयच्या पर्यटनाचें स्वरूप बदलपा खातीर शाश्वत आनी सांस्कृतीक पूरक पर्यटनाचेर सरकारान भर दिला अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें. स्पीकर सर, आम्ही एक सायडीन स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करता. इंटरनेटार स्पिरिच्युअल टुरिझम दाखयलें जाल्यार जग दाखयतलें, पूण स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा दाखयलें जाल्यार पयलो येतलो तुका प्रमोटिंग स्पिरिच्युअल टुरिझमाक आमकां गोंयाक इव्हेंट मेळ्ळा TTF हैदराबाद, विरेश दाम आनी पळय स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा. स्टार नंबर 121 जो बाब विरेशान सांगलो, सगळो रिप्लाय दिलो आमी ताका. ताणें विचारलें, आमी रिजनरेटिव्ह टुरिझम कंट्रींतले पयले टू स्टार्ट विथ रिजनरेटिव्ह टुरिझम, नॉट ओनली सस्टेनेबल. We are talking about economy, we are talking about environment, we are talking about society, we are talking about tourism being inclusive, and we have started working towards it. We have started working on Ekadasha Tirtha to support our idea of religious and spiritual tourism. We cannot be Chennai, we cannot be where spiritual tourism at that level. We are combining Goa, sea, sun, sand, sea and wellness. Goa, sun, sand, sea and sports. Goa, sun, sand, sea and राज्यातले रस्तो अपघात उणे करपा खातीर सरकार खर उपाय येवजता अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत दिली. आमदार आंतोनियो वाझ हांणी मांडिल्ल्या एका खासगी थारावेचेर उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रेंट कार आनी रेंट बायक हांच्या अपघातांचो आंकडो हुस्को करपा सारको आसा अशें सांगलें. येरादारी पुलीस ते खातीर वावुरतात अशी माहिती तांणी दिली. स्पीकर सर, हांव सहज डेटा पळयतालो, कारण फाटल्या 2024 आनी 2025 2024 फॅटल एक्सिडेंट 271 आशिल्ले आनी 2025 ते 257 जाले, म्हणजे ऑलमोस्ट -14 आसा, म्हणजे पर्सेंटेज वाज -5% कमी जाल्लो. डेथ आय एम टॉकिंग अबाउट डेथ. ओके स्पीकर सर, हातूंतले तसो टोटल एक्सिडंट्स हे 2682 जाल्ले 2024 आनी 2025 ते 2370 जाल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट 300 सुमार एक्सिडंट जे आसा पण हे कमी जाला 11%. म्हणजे 18 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक तर जाका लायसन्स ना ताका कोणी गाडी दिवचीच न्ही, आनी ताकाच लागून म्हणजे इट इज एन पेनल्टी तेंचे जी आसा ती पेरंट्साकूय बी इट इज एन पिनलायज करता. आनी म्हणून सहसा भुरगे 18 वर्साच्या सकयले आसत किंवा 20 वर्साच्या सकयले आसत रॅश ड्रायव्हिंग करप, कारण ताका स्पिडी प्रमाणे जर गाडी पळयता आसत आनी बरेचशे फावटी सेल्फ एक्सिडंट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसून येता. सेल्फ एक्सिडंट कित्याक खंयच्या तरी वेली झाडार मारली, खांब्यार मारली, हाजेर मारली आनी एक कोण मारता. महाराष्ट्रातल्या 29 महानगरपालिकांचे मतदानाचे निकाल जाहीर झाल्यात. भाजपा आणि महायुतीन 22 परस अधिक महापालिकांचेर निर्विवाद बहुमत मेळयला. मुंबई हे सगळ्यात व्हड वर्सुकी अदमासपत्रक आशिल्ल्या महानगरपालिकेचेर भाजप शिवसेनेच्या महायुतीन बहुमताचो आंकडो संपादन केला. नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, सोलापूर, सांगली, मिरज, जळगाव, धुळे, जालना, पनवेल आणि इचलकरंजी या महानगरपालिकांचेर भारतीय जनता पक्षान एक हाती सत्ता मेळयल्या. ठाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांकां आपलो गड राखपाक यश आयला. महाराष्ट्रातल्या जैता खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत पक्षाच्या हेर फुडाऱ्यांनी मतदार आनी कार्यकर्त्यांक परबी भेटयल्या. झिम्बाब्वे आणि नामिबियात सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट विश्वचषक सर्तीचो दुसरो खेळ आयज भारत आणि बांगलादेश हांच्या आड सुरू आसा. कुरुबावलो जिखून भारतान फलंदाजी घेतल्या. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतीय पंगडान 34 षटकात 5 गडे वगडावन 160 धांवड्यो केल्यात. भारतान आपल्या सलामीच्या खेळात अमेरिकेचो 6 गडी राखून पराभव केल्लो. ह्या सर्तीच्या इतिहासात भारत आणि बांगलादेश हांचे मदीं आतां मेरेन 7 खेळ जाल्यात, तातूंत 5 खेळ भारतान जिखल्यात. आयच्या खेळाच्या जैता कडेन क्रिकेट मोगींची नजर आसा.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.